मातेवा पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 12 ओळी 30 आणि 3 ते 50. झाड आणि फळां. झाड बरें करात आनी ताचीं फळां बरीं जातलीं. झाड वायट करात आनी ताचीं फळां वायट जातलीं. कित्याक फळां पोरमाणे झाड वळखूंक मेळटा. फुरशांच्या पिल्यांनो, तुमी वायट जावन तुमच्यान बरें उलोवंक कशें जातलें? काळजांतलें भरून वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. बरीं मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडटात. वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडटात. देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या दर एका सापसुब्या उतराचो जोडतेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो. तुज्याच उतरांनी तूं निरपराधी म्हूण रुजू जातलें आनी तुज्याच उतरांनी तूं अपराधी म्हूण तुजेर शिक्षेचें फर्मोण पडटलें. खोटी पिणकां खुणा मागता. तेन्ना धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, ही आतांची खोटी आनी घातकी पिणकां एक खुणा सोदता. पूण जोनास प्रवाद्याची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. म्हणजे जसो जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माश्याच्या पोटांत आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती जमनीच्या पोटांत आसतलो. जोडतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे पिणके बराबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी पळयात, जोनासा परस वर्तो हांगा आसा एकलो. जोडतेच्या दिसा दुखिणीची राणी हे पिणके बराबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेर थावन सोलोमोनाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमोना परस वर्तो हांगा आसा एकलो. मेळो आत्मो परत येता. मेळो आत्मो मनशावेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता, पूण ताका विसो मेळना. तेन्ना तो म्हणटा, भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरांत परत रिगतलो हांव. आनी थंय ये जाल्यार तें रितें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना वचून आपणावन ओदीक नश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा बराबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय तो आपलें ठिकाण करता. आनी त्या मनशाची मागिरली दोशा आदले गोती परस पास्ट जाता. हे खोटे पिणकेकूय तशेंच घडतलें. जेजूची आवय, भाव आनी भयण कोण? अशें तो लोकां कडेन उलयता थंयच आसतना अशीच ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबीं रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कारण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात
तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय